tradition light up every day. Village chapels and church bells ringing, families together, their hearts are singing. Feasts and celebrations, laughter and prayer. The love of our community is everywhere. Our elders pass down the stories we know. The faith of our fathers continues to grow. Oh, Goan, our beautiful home, where faith and love will always belong. Our Catholic faith, our traditions we share. With God in our hearts is love everywhere. Goan hearts together, united in love, blessed by our Father in heaven above. We gather together with friendship and cheer, celebrating traditions we hold so dear. Our music and food, our festivals bright, bringing our families together in delight. With Jesus to guide us, we walk hand in hand. Faith gives us strength and love helps us stand. Through every season, whatever we do, our beautiful Goan remains in our hearts true. One faith, one family, one heart, one song, together in Goan, where we belong. With love for our culture and God above, we carry our heritage with faith and love. Oh, Goan, our beautiful home, where faith and love will always belong. Our Catholic faith, our traditions we share. With God in our hearts, His love everywhere. Goan hearts together, united as one. Our journey of faith will forever go on. Our traditions, our culture, our faith and our love. Goan, our home, blessed by God above. Goan, our home. Goan, our home. Goan, our tradition. Goan, forever in our hearts. I now declare the Sweet Dish Festival 2026 open. तुझा फोन कॉल ज्यांना येता येता साठी तो जाता वाटलं तू मोचला ना तू मका नका नका रिंगा रिंगा जाता कॉल नको बघ नका मोठं झाला रस्ता जातो बाका पाका आया रिंगा रिंगा ओ ना रिंगा रिंगा
Nuts go by and nuts curti tudo é que nuts go by and nuts curti tudo é que A day of sweetness, a day of cheer. Goan hearts together, gathering here with love and laughter, joy all around. A beautiful celebration in our hometown. Sweet Dish Festival, what a joyful day. Goan love brings us together this way. Sweet treats, fun and games, laughter and cheer. God's love is with us, bringing us near. Bebinka, dodo, bowling us too. Traditional Goan sweets made for me and you. Shared with love and made with care. Sweet memories created everywhere. Games and laughter, young and old. Stories and friendship, hearts of gold. Together we celebrate it, together we smile. With God's love guiding us all the while.
every woman, young and old, carries beauty worth more than gold, called to reflect in her own way the love and virtues of Mary each day. Like Mary, pure and gentle, like Mary, humble and kind, with faith, with love, with grace within, may Mary's virtues shine through us. From little girls to women grown, her beautiful virtues can be shown in every heart, in every deed. Her example teaches how to love and serve. Mother Mary, guide us each day. Teach us to follow your faithful way. May every woman, through love and grace, reflect your beauty in every place. Today we celebrate Independence Day and the feast of Assumption of the Blessed Virgin Mary. I am dressed up as Mary. My life is simple. I am the handmaid of God. May it be done to me according to your word. Thank you. हांव जावन आसा निश्कोळंक गोड सांबाळलोली आंकवार मारीन. म्हजी आवय आनाच्या कुसव्यांत हांव संभोवली तेन्ना देवान म्हाका मूळ पातकांतली निवारली, कित्याक हांव जेजूची आवय जावंक आशिल्ली. लूट शारांत बेर्नेदीत नांवाच्या एका तरणाट्याक हांव दिश्टी पडून हो गूट भावार्थाचें सोत म्हूण परगोट जालें. म्हजी परब डिसेंबराचे 8वेर समोर उमटाव. Good evening everyone. Today I am dressed as Mother Mary of Guirdolim, also lovingly called Mother Mary of Guirdolim. I appeared to a humble man named Saint Juan Diego in Mexico. I appeared to him on a hill. I asked Saint Juan Diego to tell the bishop to build a church at that place so the people could come to pray. The bishop wanted a sign, so I asked Juan Diego to collect beautiful roses from the hill. The Juan Diego collected the flowers in his cloth called a tilma and took them to the bishop. When Juan Diego opened his tilma, the flowers fell to the ground, and there wonderfully was my image printed on the tilma. My feast is celebrated on 12 December. I am called Mother who keeps people closer to Jesus. I remind everyone that no matter who we are or what problems we face, God loves us and is always with us. I remind to all my children, love God, love your family, help those in need and always be kind. Thank you. हांवूच ती तुमची रोजा मिस्तिका सायबीण. तो सांगती तितलें करात. म्हज्या काळजाचे शापलोले हे 3 गुलाबांक किरीत ओर्त आसा. धवो गुलाब कुणायता मागणी, तांबडो गुलाब कुणायता मोग आनी एकचार. भांगराचो गुलाब कुणायता प्राचीर. आनी हांव सोबेच लोकां लागीं मागतां गारान तीस मागणी करूंक. आमी एकवटान मोगान चलूंक, दुस्मानाचो मोग करूंक, गुरजीवंतांक आदार दिवंक, भुकेलोल्यांक ताणलेल्यांक
खावून पिवंक दिवं आनी आमी सोगलीं एकवटान मोगान आनी शांतीन रावुया. ही जावन आसा देवाची चाकूर कार्म सायबीन. बेतीन जावन आसा भोव मोलाचें आनी म्हत्वाचें. बेतीन जावन आसा क्रिस्तांवाची आनी सारदेसांवाची खुणा. जो कोण गड्यांत बेतीन घालता ताका हांव केन्नाच सांगची ना वा सोडची ना. तुमी बेतीन गोळ्यान घालपाक सदांच वावुरचें. लातीन भाशेन म्हाका स्टेल्जा मारिया म्हणटा. हांव पवित्र मारियाचें एक मोगाळ रूप जावन आसा. म्हजें फेस्त 27 सप्टेंबराक जाता. हांव दर्या नुस्त्या मारपी राखणकार तरवांटी आनी दर्या लागीं काम करपी लोकांची विशेश राखणकार. हांव संकोश्टांत आनी वाडलोल्यांत आनी जळमायेन मनशांची सारको मार्ग दाखयपी. हांव खास करून समुदायाचे काम करपी मनशांची काळजी घेता. तांकां परत आपल्या घरा सुरक्षीत घेवन हांव देवा लागीं मागता. हांव स्टेल्जा मारिया तुमची माय. तुमची आशा आनी संकोश्टान तुमच्या मार्गदर्शन तुमच्या जिवितान आनी तुमच्या सांगात आसा. तुमकां सगल्यांक नमन. हांव गरिबांची आवय. गरिबांच्या गरजां खातीर हांव म्हज्या पुता लागीं विनोद करता. आयज तुमकां एक खास संदेश. तुमच्या मदें आशिल्ल्या गरिबांचो मोग करात. तांचो सदांच हुस्को दवरात. गरिबां खातीर उदारपणान आदार दियात. गरिबांक आदार दिता तो सर्वेस्पराक उश्णें दिता. सदोळ हातान दुबळ्यांक वांटात. म्हज्या पुताच्या उतरांचो उगडास धरात. जें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावां भयणांक केलें तें म्हाका पावलें. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. तुमकां देवाचे कृपेन बोल्लोली सांगतां येता. हांव वेलंकणी सायबीण. वेलंकणी टावन सगल्यांक तुमकां मोगाचो शांतीचो आनी निरोप घेवन आयला. हांव बालूक जेजू म्हज्या गोपान सांबाळटा. ही चापून पायची सासाय हांव सगळ्या भुरग्यांची सुरायता. सदांच उगडास दवरात. एकामेकाचा मोग करात आनी सदां उलोयात आनी सदांच मागणें करात. केन्नाय तूं निराशी जाता भिरांत दिसता तेन्ना म्हाका उलो करात. हांव जेजूच्या मजतीन तुका मार्गदर्शन दितली. थँक्यू. हांव प्रेस्तांत 100 वर्सां. म्हाका लूट सायबीन म्हूण वळखता. हांवें फ्रांस गांवां मेळ्ळें झरीचें उदक पळयत केलें आनी हें झरीचें उदक पिवूंक जाय तें प्रेस्तांत भलायकी मेळटा. पवित्र सभा फेब्रुवारीच्या 11 व्हडा दबाच्यान म्हाका पयस संग्रहता. भुरग्यांनो तेसाचे मागणें करा. जिवीत बदलात आनी जेजू सशीम मागणें करा. थँक्यू. भारतांतली व्हडली इगोर्ज आवर लेडी ऑफ मिरेकल्स म्हापसा गांवांत आसा. ताच्या वर्साचें परब इस्टरा उपरांत चडावेर आसता. हांव फातिमा सायबीण. म्हजे दिसणे हांवें तेगा भुरग्यांक फ्रांसिस्को, लुसिया आनी जसिंता फातिमा पोर्चुगल गांवांत दिलोलें. म्हजो संदेश जावन आसा राशीद करात, बोगसणें दियात आनी पातक्यांक कोटे जिवीत सोडून म्हूण तेरसाचें मागणें करात. त्या वेळार पयलें झूज चलतालें आनी आतां मेरेन झुजां जायत आसात म्हूण आमी आमचें तेरसाचें मागणें चालूच दवरुया. हो म्हजो मुकूट प्रेशियस क्रावन ताका म्हणटात.
हाचे खाशेलेपण म्हणल्यार जायते पोर्चुगीज बायलांनी आपले भांगर आनी मोत्यां दिवन हे व्हडा मोलाचे आनी सोबीत मुकुट म्हाका तयार केले आनी ते मेरेन पोर्चुगीज राजा राणीन मुकुट घालपाचें सोडून दिलें. पोप साहेब जॉन पॉल दुसरो हाची 1981 वर्सा गुडी मारिल्ली ती हे मुकुटांत आसा. हे कुणायता जशें पाप साहेबान आपल्या उस्मानाक बक्षिलोलें तशेंच आमी एकामेकाक बक्षिचें. मायाचे आनी एप्रिलाचे आनी हेर खास परबे दिसा म्हाका हे मुकुट घालतात आनी मान दितात. तुमी तेसाचे मागणें करात, बोगसणें दियात आनी म्हजे कुरपेन खुशाल जायात. हांवें म्हज्या काळजाक 7 गावे सोंसले. म्हज्या पुताची मेलोली कूड म्हज्या हातांत काडटी तेन्ना म्हजें काळीज फडफडलें. पूण हांवें बोरवोसो आनी मोग तीर दवरलो आनी हांव आख्खें जिवीत दुख्खेन जाल्लें. पूण शेवटाक हांव उजवाडान पावली. ह्यो म्हज्यो 7 दुखी. जेजू सिमांव प्रवादी जेजूची कशी तरेन कोश्टतलो तें सांगता. इजिप्ताक हेरोदाच्या हातांतली पडून वेता. बालोक जेजू सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी देव तेंपलान मेळटा. जेजूच्या कांदार कुरीस घालतात. जेजू वळवळ्यांनी कुर्सार मरता. जेजूची विणलेली कूड म्हज्या हातांत घालतात आनी निमणी जेजूची कूड निकिपितात आनी म्हाका एकसुरपण जाता. भुरग्यांनो, तुमकांय त्रास येतात तेन्ना भिवू नाकात, पूण जेजूचेर खोल विस्वास दवरात. म्हजी परब सप्टेंबराचे 15 जाता. वय, हांवूच ती दुखेस्त आवय. थँक्यू. ब्रेकिंग न्यूज. अमेरिका आनी इराणामध्ये आनी एक झूज. एका तरणाट्यान जीव सोंपयलो. दुस्मानकायेक लागून आनी एक गराबो दोशी. आयच्या समाजान आमकां हेंच आयकुपाक मेळटा. संवसारांत वायटपण आनी दूख आसा. संवसारांत शांती कोण हाडटलो? मोगाळ माये, जोरी तूं म्हाका आयकता, तूं आमचे मोदें यो. ह्या संवसारांत आमकां तुजी चड गरज आसा. म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, हांव रोजाराची माय, तुमची रुजाय सायली. हांवें तुमची सगळीं दुकां पळयल्यात. तुमची मागणी हांव म्हज्या पुताक पावयतां. संवसार तुमकां विसरत, पूण ही तुमची आवय केन्नाच विसरची ना. संवसारांत घडटा तें पळोवन म्हाकाय दूख जाता. आयज ऑनलायन तुमकां हजारांनी इश्ट आसात, पूण खूब जाणां मनांत एकसुरी आसात. तुमची घरां व्हड जायत गेल्यात, पूण गराबे मात ल्हान जाल्यात. टॅक्नोलॉजी वाडल्या, पूण देवाक आनी मागण्यांक वेळ दिवचो तुमचो उणो जाला. तर घेयात हे रोजाराचें कोंत. हे फक्त एक मुण्याचें दोर न्हय, पूण वायटा आड झुजूंक एक व्हड मागण्याचें हातयार. तेच मागणें करून जेजूक सदांच तुमच्या गराब्यांत रावूंक दियात. सोमी देव तुमकां आशिर्वादान भरूं. देव बरें करूं. आमच्या फेस्ताक आमी सान्नां करून आयल्याय. फेस्ताक सान्नां नासतना फेस्त सोबना आनी काजाराय सोबना सान्नां नासतना. वो आमचें काम पुरो जालें आमी सदांच चालू दवरून जालीं. एक गासाचो अणोनीत हांसो, एक गासाचो अणोनीत हांसो. जशें आमचें राज एकचारान घसघसता,
आमची सोच गोड मोगान आनी परंपरेक चकचकता. एका वेळान एका घासान एका वेळान एका घासान स्वतंत्रतायेची परब मनयता. स्वतंत्रतायेची परब मनयता. गोड आनी नाल्लाची मिसळणी तशेंच शेवयाची मधुर आनी धवीफूल गुंदळी. गोंयकारांची ही खाशा शेवयो खावन खुशाल आनी जातो संसार भर. पातोळ्यो पातोळ्यो रुचीन खावया, काळीज आमचें धादोस करया, जिवीत आमचें सुखान भरया. एकवटान सगळीं आयज आमी खुशालकायेन परब समोरुया. थँक्यू. Freedom in our heart, sweetness on our plate. This homemade FiiRE tastes absolutely great. Dosh, dosh, dosh. Gazang festang kotak dosh. Lalu soy dal sakor. Toya kota goinchi famat dosh. Dosh, dosh, dosh. Gazang festang kotak dosh. Galun soy dal sakor. Toya kota goinchi famat dosh. गोड गोड लाडू खाऊया, पौष्टिक लाडू खाऊया, निरोगी जीवन जगूया. गोड गोड लाडू खाऊया, पौष्टिक लाडू खाऊया, निरोगी जीवित जगूया. माडाचे गोड आनी हळदीच्या पानाच्यान बोल्लोले आमचे मोगाचे आटोल. एक घास गोंयचो उलो, मोनान गोंय, तोंडान दोदल्या कुडको. थँक्यू. सगळ्यांचे रुचीची गोंयची दाळसोची, काजराचो कोसो बनाव आमची सोच नासतना. सगळ्यांचे रुचीची गोंयची दाळसोची, काजराचो रोसो बनाव आमची सोच नासतना. La 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 la. दाळीची सोच करूया, आदल्यांची परंपरा सांभाळूया. थँक्यू. आम्ही केल्यात रे गोड बोलिना, इतली रुचीची आनी होईच मेवची ना. चोयाय रे हाव पाती कितको लागोता, गिराक घालून वरात आमची बोलिना. वरात रे वरात तुमी आमची बोलिना. थँक्यू. सुभाषचंद्र बोस अशें म्हणटा, तूं तर एक आयडिया घेवन मेलो. इफ यू डाय विथ एन आयडिया, 1000 विल बी रिबॉर्न. जें चिंतप तूं घेवन फुडें वेता आनी तूं तर तें घेवन मेलो जाल्यार आनीक 1000 तुज्या फाटल्यान येतले, उत्पन्न जातले. आनी ही तुमची एक बरी संवय. स्वीट डिश जे तुम्ही सांज करता, आनी हे सांजे हांव म्हणटलो 3 वस्तू
हांवें पळयल्या हो आमी समोर रमता पयले सुवातेर भावार्थ फेथ आयज आमी परब समोर रमता सगळे जाणां आनी हे परबे सोमयार जावं त्यो सायबिणी न्हेसोन वेगवेगळे दिसणे मारयेचे जावं ते स्वीट डिश कॉम्पिटिशनान जायते कोडे जावं इमाज जावं कोंत जावं एक एक वस्त सायबिणीची तुवें आसली आमचो भावार्थ आमी आयच्या दिसा समोर रमला आ फेथ हे परबे सोमयार. दुसरी वस्त टॅलंट. इतलो बरो टॅलंट तुमचो पळोवन आमकां जजिंगांक बरे त्रास पडले. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस कित्याक 12 वाडे आनी 12 भाशेचे टेस्ट करपाक पळोवपाक चाखपाक खरेंच तुमचे गूण दिसून येता आनी अदीक करून तरणाट्यांचो गूण अदीक करून म्हणटा पळय तो ऑर्गनायज करपाचो. द वे यू ऑल हॅव ऑर्गनायज्ड एवरीथींग मेटिक्युलसली शोज युअर टॅलंट ऑल्सो. ही जाली दुसरी वस्त. आनी तिसरी वस्त युनिटी. हो तुमचो 12 वाड्यांचो एकवट हांगा दिसून येयला तुमच्या गुवळ्या खाल फादर एल्विसा खाल. तुम्ही बाराबर हो समारंभ केला. कितलो लोक थोडो स्टॉलांनी भितर थोडो कपेला भायल्यान थोडो हे सायडीन थोडो बसोन जायतो लोक पळोवन एकवट खुणायता आनी आमचो तिरंगा तेच आमकां दाखयता 3 in 1 सॅफ्रन व्हायट ग्रीन. आनी तेच भाशेन आमकांय आमचोय भावार्थ समारंभ जावं तुमी 12 भाशेचे वाडे 12 प्रात 12 वस्तू आनी 12 भाशेन कॉम्पिटिशनां तर हितूंतल्यान तुमचो एकवट दिसती पडटा. कोणाची झगडी ना कोणाचें केस्तांव ना हातून तुमचो एकवट दिसती पडटा. एंड दॅट इज वॉट वी सेलिब्रेट टुडे युनिटी इन डायवर्सिटी. तर पाप साहेब स्वर्गेस्त फ्रांसीस अशें म्हणटा अदी करून तरणाट्यांक डोंट बी बाय स्टँडर्स ऑन द पेरिफरीज. म्हणजे हांव पळयतालो दुर्गांचेर कोण आहा जाल्यार हे सायडीन दुर्ग ना हे सायडीन दुर्गा रावंक जायना. पाप साहेब म्हणटा दुर्गाचेर रावन पळयनाका गेट इनवॉल्ड. आनी हांव पळयतालो तरणाट्यांक टी शर्टां घालून जर्सी घालून दे आर इनवॉल्ड इन एवरीथींग एंड दॅट्स वॉट इज अप्रिशिएटेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू यंगस्टर्स. I am happy to be here as on behalf of DYC to appreciate these youngsters. तुमची तरणाटी तुमचो फुडार न्हू. This is your present. These are your leaders. जावं ती चांदोर गांवांक वयर काडटली ती आयची फुडारी. तर शाबासकी तुमकां फादराक आनी तुमकां सोमेस्तार. गॉड ब्लेस यू एंड हॅपी फीस्ट. जय भारत. कोणूय एक वाड्यांतलो एकलो. We have got 7 participants. We need more. Rest of the wards kindly take part. It's just a game. 3, 2, 1, start. The time limit is 5 minutes. Made of best and fastest speed. Wards are yet to send a participant. Three more wards. Rating the competition. You take my worries and fade into gray. You have good plans for me, that's what you say. That's how I know everything is gonna be okay. We're gonna be okay. Okay.
We might not get tomorrow, let's do it tonight. Megan, you are out. Music. Okay, the game is simple. You'll have to pass the plate. Okay, so what will happen is the first person, you'll have to continue this game until the first person who is present now reaches first again. Okay, got it? Slow, slow. The first sweet dish that is bombarded is bibinka.
behalf of Guirdolim Chapel Youth. At the conclusion of this joyful Sweet Dish Festival, first and foremost, we thank Almighty God for blessing us with this beautiful opportunity to celebrate together in unity and fellowship. We extend our heartfelt gratitude to our chaplain, Father Elvis Dias, our ward leaders, and all parishioners for your constant guidance, encouragement, and support. A very special thanks to our respected chief guest, Father Blaze, for gracing this occasion with your valuable presence and taking time to be with us today. And our special guest for gracing this occasion. Your presence had added great honor and joy to our celebration. We extend our sincere appreciation to our esteemed judges for evaluating the sweet dishes with fairness and enthusiasm, and to generous sponsors for making this festival possible. Thank you to Hayden for your excellent sound system and for creating the perfect atmosphere. Jovitan for capturing the beautiful moments of the evening. Special thanks to Elvis for your generous help of providing us with your beautiful decorative items. A huge shout out to all our youth members who work tirelessly behind the scenes. And to all the participating wards, your creativity, delicious sweet dishes added a real sweetness to today's festival. Finally, thank you to everyone who came out to support us and made this celebration so lively. Let us continue to carry forward this wonderful spirit of unity and fellowship. Thank you, everyone.